हॅलो एव्हरीवन, कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील. माझे नाव अंकिता आणि वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलाचेर, जेचें नाव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. टायम जाल्लो आसा देड आनी खूब दीस जाले हांवें ब्लॉग प्रॉपर शूटूच करूंक ना. मंडे केल्लो लास्ट आनी आयज आसा थर्सडे. आयज थर्सडे पुजा बीन सगळी केल्या. आयज आमच्या पालिकेची जात्रा प्लस आयज दत्त जयंती. आयज म्हटलें ब्लॉग करूया, करून स्टार्ट करुया म्हटलें. कित्याक अशें करीत जाल्यार डिले मागीर जायत वयतलो. आयज हांव मातशें बरें जालां. तुमी लास्ट विडियोन पयलां आसतलें, हांवें तुमकां सांगलेलें की हांव पडलें बीन म्हणून. सो हांव डिले करून वॉटान म्हणटालो विजनान या. विजनान म्हटलें हांवें एक्सरे काडटलें, हे ते टायम वेस्ट जातलो. प्लस 2000 अशेंच वयतलें. सो आसूं म्हटलें. ताका सांगलेलें आजिलोन या, पण आजिलोन वयता जाल्यार बायक कोणा कडेन दवरतलें. सो अशें आसलें म्हणून आजिलोनूय स्कीप केलें हांवें. आनी मागीर हांव प्रायवेट डॉक्टरा कडेन गेलें. काल डिले करून 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 ट्यूजडे तो घरा रावलो, मंडे घरा रावलो, मातशे वखदाक गेलो, मागीर ट्यूजडे घरा रावलो, वेनसडे हॉलिडे. अशें करून करून हांवें स्कीप केलें तें. आनी काल इवनिंग आमी मागीर कशी करून गेली डॉक्टरान. पांय 4 दीस जाले पांय तुजो देंवोंक ना म्हणटकून डेफिनेटली फ्रॅक्चर आसा म्हणटा. फ्रॅक्चर आसा पूण मायनर आसा. ताका कांय ऑप्शन ना, क्रेप बँडेजीत बांदून दवरचें पडटलें. हांवें म्हटलें आसूं, हांव घराच कडेन बांदता आनी दवरता. तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा, समज फ्रॅक्चर आसा तर ट्रिटमेंट घेवना, म्हणजे समज टॅबलेटी बीन घेतल्यो, मलम लायलें, क्रेप बँडेज बीन बांदलें जाल्यार फुडें कितें प्रॉब्लम जातलो जाल्यार म्हाका मॅसेज करून सांगा. तुमकां स्टेटस दाखयता पांयाचो त्या बरी. एट प्रेझेंट हांवें असो बांदून दवरला. आतां जेन्ना टॅबलेट घेता पळय तेन्ना पेन बीन सगळें वयता. ओके, सूज बीन अशी वयता. आनी टॅबलेटी खूब वगत जालो न्हू, आनी मागीर ऑटोमॅटिकली पेन परत स्टार्ट जाता. 7 दिसाची टॅबलेटी दिल्या. मॉर्निंग एसिडिटीची टॅबलेटी दिल्या आनी कॅल्शियमाची टॅबलेट दिल्या फॉर 1 मंथ. सो हांव तेंच घेवन अशें रावूंक सोदता. आनी एक्सरे बिक्सरे काडपाक म्हाका म्हाज्या मनान ना एट प्रेझेंट. पण प्लीज म्हाका तुमी कमेंट करून सांगा. आनी बूक बीन हांवें सगळो वाचलो, पुजा सगळें केलें. आनी जात्रा आसा सांजची, पळयतलें कशें कितें म्हाका पॉसिबल जातलें वयपाक जाल्यार वयतलें हांव आनी तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. चला मेळया. सो आयची थर्सडे पुजा अशी आसा. घीचो दिवो लायला, लक्ष्मी मातेचो फोटो, मागीर कळस पुजला, फ्रुट्सां दवरल्या, हळदीचो आनी सगळें देवाक फुलां घातल्या. एक्चुली न्हू हांव काल बीन डॉक्टरा कडेन वचपाचें नासलें. कितें जालें, काल न्हू म्हाका खूब पिठाच्यो ऑर्डरी आसल्यो, ऑलमोस्ट लायक 20 kg सुमार. आनी गो बरें हांवें धुवन सुकोवन दवरलें, सो बरें जालें. आनी मागीर कितें जालें, पांय न्हू चलोन चलोन खूब अशें किटकिटे सणसाणे मारपाक लागले. मागीर म्हटलें आसूं जावचें ना, एकदां मातशें वचोन पळोवया. तितल्यान म्हाज्या मावाक हांवें फोन केलो आनी तूं आगरवाड्या बीन आसा जाल्यार मातसो म्हटलें नंबर पळय, डॉक्टर आसा जाल्यार पळय, कित्याक 3rd डिसेंबर न्हू, हॉलिडे आसूं शकता. सो ताणें चॅक केलो पळय जाल्यार डॉक्टर आसा, 35 नंबर काडला. आनी आतां चला आं तुमी म्हणपाक लागला. आमी गेलीं थंयसर जाल्यार 31 नंबर आहलो. आनी मातसो लेट जातलो जाल्यार आमकां नंबर मिस आवट जातलो आहलो. दिसता आमी पावली. मागीर डॉक्टरान चॅक केलें बीन आनी जे मॅडिसीन सांगलें पळय तुमकां तें दिलें म्हाका. सो आतां मातशें बरें दिसता. म्हणजे कितें आसा, कितें बँडेज बांदला म्हणून अशें चलपाक बीन अशें बरें जाता. आनी एक तुमकां गजाल सांगता. हांव तुमकां गजाल सांगता. जितले बीन म्हाजे व्लॉग पयले, जितल्यांनी बीन म्हाजे व्लॉग पयले सगल्यांनी म्हाका अप्रिशिएट केलें. लग्नाचो व्लॉग जावन 5 दिसांक गेले न्हू, सगळ्यांनी म्हाका अप्रिशिएट केलें. तुवें व्हिडियो काडलो म्हणून एक मॅमरी कशी सेव जाली. आनी खूब कितलेशे लोक न्हू हे लग्नाक, म्हणजे जे फ्रेंड्स आसले पळय ते लग्नाक येवपाक आसले पूण येवपाक कांय कारणां खातीर मेळोंक ना. सो तांकां पळोवपाक मेळ्ळें. सगळीं जाणां हॅप्पी जालीं. आनी अशें म्हाका अशें दिसतालें की हांव व्लॉग करता आनी कोण पळयना, 200-300 व्यूज येता, कोण पळयना अशें. पूण जेन्ना हांव लग्नाक गेलें हळडीक बी सगल्यांनी म्हाका अशें सांगलें आमी तुजे व्लॉग पळयता, आमी तुजे सबस्क्रायबर. सो तें आयकून म्हाका खूब बरें दिसता. आनी कांयशी फॅमिली मेंबर्स म्हजी अशी आसा ती सांगता आमी तुजे व्लॉग पळयता पण आमी तुजें चॅनल सबस्क्रायब करूंक ना. खूब फनी आसा न्हू. सो अशें आनी खूब बरें दिसलें म्हाका. खूब सगल्यांनी अप्रिशिएट केलें. सो असोच तुमचो सपोर्ट आसूं दी. आतां वॉच आवर्स म्हजे कंप्लीट जाले ऑलमोस्ट. आनी 10-15 दिसांनी जातले. पूण सबस्क्रायबर उरले. सबस्क्रायबर जाले जाल्यार म्हाजो मॉनिटायज जातलो चॅनल. सो प्लीज तुमचो सपोर्ट दिया म्हाका. चॅनल म्हाजो सबस्क्रायब करा. आनी हांव तुमच्या खातीर
आता हांव म्हणजे आता इतल्या लोकांक हांव फेस करता, इतले म्हाजे यूट्यूब फॅमिलीक हांव फेस करता. सो म्हाका आतां खूब भंय असो दिसता की हांव म्हाजे कडल्यान कितें मिस्टेक ना जायत. हांव इतले म्हणजे इतलो हें करता आनी म्हाजे कडल्यान मिस्टेक जाली आनी तुमी ती कॉपी केली बी जाल्यार सो असो म्हाका भंय दिसता. सो हांव ट्राय करता बऱ्यांतल्यान बरो कॉन्टेंट तुमकां हाडपाक. खुबश्यो रेसिपीज आसा. हांवें ऑलरेडी ते गोवन फॉमिनाज अशें म्हाका प्रोनावन्सिएशन सारकें कळना ते हाडला. इवन आमला आसा म्हाजे कडेन, म्हाका आमलाची एक रेसिपी शेअर करपाक जाय, पण पांया खातीर आतां सगळें अशें ब्लॉक उरता आनी आतां पळयता की जाता तितले बेगीन हांव रिकवर जावपाची ट्राय करता आनी तुमचे कडल्यान परतच्यान बरो कंटेंट हांव तुमचे मेरेन पावयता. मातशे 2 म्हजे ओवरकूक जाल्या आनी बाकीचे आसा ओके. म्हजो थर्सडे उपास. सकाळच्यान हांवें च्या बीन कांय घेवंक ना. कोण म्हणलें च्या बीन अशें घेवंक जायना म्हणटा, कॉफी बीन घेतल्यार जाता. सो हांवें सकाळच्यान कांय घेवंक नासलें. आनी टॅबलेटी न्हू म्हाका खूब टॅबलेटी चालू आसा. एक हेमोग्लोबीन, थायरॉयड तर म्हणजे एवरी टायम चालूच आसता. हेमोग्लोबीन केन्नाय घेता आनी देन आतां पांयां खातीर म्हाज्यो कॅल्शियम, देन पेन किलर 2 टायम आनी 1 टायम एसिडिटीची. सो अशें करून खूब टॅबलेटी चालू आसा. म्हणून हांवें कणगे उकडले. म्हाका कांय खबर ना की खावंक जाय काय ना खावंक जाय, पण देवा तुका मातशें टॅबलेटींक खातीर हांव खाता. आतां बऱ्यो उकडल्या. एक मातशी चड ओवरकूक जाली, बाकीच्यो ओके आसा. सो त्यो खावन घेता आनी मेळटा मागीर. तो चाचा येयल्लो, सो तो NRI ताणें इतली चॉकलेटी हाडल्या बायक आनी बायकूय हॅप्पी आहा. दाखय गो बाय तुजी ती ऑलरेडी ताणें एक खाल्ली आनी आतां पळय एक दाखयता म्हाका. आनी हांव एकूच आपणीन हें केली. ताका चड चॉकलेटी ना सो लिपोवन दवरता, ताका न्हिदयता आनी. तर काय जाता टायम जाल्लो आसा 9:15 दनपारां कणगी खावन मागीर आनी कांय शूट करूंक ना. आनी तुमी त्यो चॉकलेटी बीन पयल्या आसतल्यो. सो जावन मागीर गौतम लेट 9 येयलो आनी आयज कोणाची हळद आसली तेंच्या रिलेटिवाची. कितें रिटर्न गिफ्ट दिला तें दाखयता तुमकां. हें पळयात, हें रिटर्न गिफ्ट दिला. बरें दिसता पळोवपाक, बरें आसा युजफूल अशें. हें पळयात, हो लाडू दिला, व्हडले सायजीचे दिला. बरो आहा लाडू. आमकां वाळकेचे लाडू खूब आवडटा. पळोवया समज म्हाका चलोंक बीन अशें प्रॉपरली जातलें न्हू. म्हाज्या मनान आसा हें लग्नाक वयपाचें. समज म्हापसा आसा लगीन, समज म्हाका प्रॉपरली चलोंक बी जायत जाल्यार हांव वयतलें. आनी आतां हांव वोटीची सगळी तयारी केल्या आनी वोटी भरपाक कालकेच्या देवळान वयता. तोंड बीन कांयच सुंक ना, लिपस्टीक बीन कांयच लागना. वोटी भरतलें आनी येतलें. पालकेक बीन रावचें ना. तर गायज कालिकेच्या देवळान न्हू सगल्याक अशें बरें टायल्स मार्बल घातले आनी देवूळ थंड दिसता सारकें पळोवपाक. हें घातल्या उपरांत हांव देवळान फर्स्ट टायम पावलें आनी बरो लूक येयला एक देवळाक, एक बरी चमक कशी येयला देवळाक. सो देवळान पावलें आनी मणगणें अजुनूय महाप्रसादाची जी जेवण आसा तें चालू आसा आनी मणगणें घेतलें हांवें. आयज उपास सो कांय खावपाक मेळना. सो सगळ्यांनी मणगणें खाल्लेले पळय. सो हांवें टेस्ट केलें कित्याक आनी आतां जालो न्हू टायम, ऑलमोस्ट 9 जाले. आनी हे देवी प्रसाद दाखयले सो ते खाल्ले हांवें. आनी आतां वयता हांवें बाय पळयता कितें घेवपाक सोदतलें. हांगासर फेरी बीन आसा न्ही, सो बाय घेवपाक सोदतलें. दाखयता तुमकां कितें घेतलें जाल्यार आनी वयता घरा. दाखय जाय तुका हें? हांव येता फाल्यां लग्नाक. मात्रे मान कामना बुद्धी जय देव श्री कुमकुमकेश्वरा हिरे जट मुकुट शोभा शोभरा झुणझुणती नुपुरे चरणी यादया जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना बुद्धी जय देव जय. लाली लटांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगण आनंद पूजन भावे वाळीन मणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधू सखा त्वमेव कायेन वाचा मन.
तर आयचे जेवण असं भाजी फ्लावर घालता सोय आनी गोड घालून पंचखात कशी केल्या पुरी हो देवळातलो रोस तो पानाक आमी दाखवून आसता. आतां हांवें म्हाका घेतला शीत आनी दाळ. तर गायज डिनर बीन जालो म्हणजे हांवें केला समर्थान केला. समर्थ येयला गौतमाच्या काकाचो चेडो कजन काकाचो तो आणि तेणें फकत रोस आनी पुरीच खाल्ली आणि थोडेशें शीत जेवलो आणि बाय आमी तिगांनीच केला. गौतम म्हणपा लागला आपल्याक मातसो टायम आसा आणि माय आणि सायरा येयला म्हणजे तेजे चेडूं समर्थीची भयण आनी ती सगळीं जाणां देवळान गेली पालकेक आनी मागीर आरती आसा. हांव खूब मिस करता घरा कडेन रावून. गेल्लेले जाल्यार व्हिडियो काडूंक पॉसिबल जातलें आसलें म्हाका. आरतीचो पालकेचो स्पेशली कितलोसो लोक आयज येवंक ना म्हणजे जी आमची फॅमिली आसा पळय ती येवंक ना. तांकां बी पालकेचें दर्शन गावतलें आसलें आरतीचें दर्शन गावतलें आसलें स्पेशली देवी कालिकेचें दर्शन गावतलें आसलें. कित्याक येवंक ना आयज दत्त जयंती प्लस थर्सडे न्हू सो कशी येवपाक पॉसिबल नासलें न्हू येवपाक. सो ताका लागून हें जालें सो येवपाक मेळोंक ना न्हू. सो तांकां सगल्यांक आमचो नेबर बीन आसा नेवीन आसा तो ताका पळोवपाक गावतलें आसलें. अशें खुबशे जाणांक अशें पळोवपाक गावतलें आसलें दर्शन गावतलें आसलें. म्हाज्या पांया खातीर पॉसिबल जावंक ना. गौतमाक सांगलें हांवें गौतम काड रे व्हिडियो पूण बायक हँडल करून व्हिडियो काडप पॉसिबल ना कित्याक ते इतली मस्ती करता. स्पेशली जात्री ताका खबर आसता खेळणी येयल्या टॉयज बीन येयल्या खाजें बीन सगळें आसा ताका सगळें घेतलें कांकणां बीन घेतल्या तेणी दाखयलें तुमकां. सो ताका लागून पॉसिबल जावचें नासलें. सो ताका लागून आसूं म्हटलें आतां असो नेक्स्ट इयर मागीर तुमकां शेअर करता सगळे जात्रेचे बीन. आनी आयचो हो व्हिडियो हांगाच एंड करता. व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. आनी फाल्यां न्हू लगीन आसा आमकां गौतमाचे फॅमिलींतले. सो म्हाका न्हू कमेंट येता की म्हाजे घोवाच्या वाटेंतलें कांयच फंक्शन हांवें शेअर करूंक ना. एक्चुली हांव वचोंकूच ना म्हणजे जेन्ना आसलें पळय तेन्ना हें जाल्लें यूट्यूब करिनासलें. आतां करता यूट्यूब. तुमी पयला आसतलें म्हाज्या व्हिडिओचेर आं बरें. तो फोन घरा दवरून गेला आनी कोणाच्या फोन म्हणजे गौतम सोदतलो. आतां गौतम पावपाक वयतलो ताका फाल्यां स्कूल आसता दोगांयकूय स्कूल आसा सो पावपाक वयतलो तांकां. सो सांगतालें की जेन्ना गौतमाच्या फॅमिलींतले लगीन जाल्लें पळय तेन्ना हांव यूट्यूब करिनासलें. सो ताका लागून कांय शेअर करूंक ना. आनी आतां म्हाका अशें म्हणटा की हजबंडाच्या सायडीच्यान कांय फंक्शन शेअर करिना. पळय चवथीक बीन जेन्ना आमी गावता तेन्ना हांव शेअर करता. अशें ना की म्हाका कितें आसा शेअर करपाक. म्हाका वयल्यान बरें न्हू की यूट्यूब कंटेंट म्हाका गावतलो अशें कांय ना. गौतमाच्या फॅमिलीचें म्हाज्याच फॅमिलीचें शेअर करता तशें कांय ना. फॅमिली फंक्शन जातलें जाल्यार डेफिनेटली हांव शेअर करतलें. फाल्यां एक लगीन आसा म्हाज्या पांयांक समज बरें दिसलें जाल्यार आमी जस्ट वयतलीं वीश करतलीं आनी येतलीं आनी थंयसरले मागीर थोडेशे क्लिप्स तुमच्या वांगडा शेअर करता. कित्याक तुमकां खबर आसा न्हू म्हाज्या पांयाचो प्रॉब्लम. पूण आनीक हेच्या फुडें समज कोणाचें आतां आनीक 4-5 दीस म्हटल्यार म्हाजो पांय सारको जातलो. हेच्या फुडें कितेंय फंक्शन आसलें गौतमाच्या फॅमिलीच्या सायडीच्यान जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा डेफिनेटली शेअर करतलें. सो इतलेंच. मेळया आनी असोच व्हिडियो घेवन तो पर्यंत बाय.